श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीर सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे। अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। हीन दीन परी मनास वाटे हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोते जनांक पहिले नमस्कार। तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती तेथे माझी वित्पत्ती किती बुद्धिहीन अल्पमती सलगी करीते। जय जय रघुवीर समर्थ। मंडळी
इतली सेशन जाले आमगेले आनंद यात्रा चालू असून अडचणी येत असतात ती जाल्यार त्या दीस सांगेल वारी एनी कन्स्ट्रक्शन पळय ते जाता आसता आणि आमकां वे टू सक्सेस पाथ टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कन्स्ट्रक्शन. आमकां खंय वच्चें सुद्दां न्हय एक सागरा मेळचें तरी सगळे अडथळे पार करून ती कशी मीत वचू शकता तरी ओढ असता. ओढ असेल मी ती एक तिगल मनात ती घांगा थंय पळयना मगल मी तिगल मी ती कितली झाड उगयता ती कितकी कडे ती आपणागले हांतूल हाडलेले वैभव पुराय हें करून जमीन सुपीक करता जाल्यार तिगल लक्ष फक्त एकच लक्ष की समुद्रा वचून मेळचें उगमाचा. तशी तरी आज हाजे त्याच दृष्टीने हे आमगेल मना श्लोक असं ती पहिले मी केलेले कालीची नसे अंतरी कामनाना विकारी उदासीन जो तापसी ब्रह्मचारी निवाला मनी लेश नाही तमाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. अंतरांतून ताका मस्त अशी विकार हे ना ती थोडे चेंज करता म्हण दिसता त्या मनशाक कित्या म्हळ्यार तो तप म्हणून ताका मस्त बघ करुया म्हण दिसता सुधारणा करचे खातीर हाजे खातीर ताजे खातीर लोकांक तांकांय आनंद मेळका देवालो तो झट्ट असता. तसलो हो स्वता मनान शांत उदासीन ताका कोणें एप्रिशिएट करची इच्छा आसना त्या नये वारीची तो एकच ध्येयान पछाडलेले वारी तो मुखार 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 अशी चमकत वता आणि सगळ्यांक हाता धरून येया येया येया. आता काळान तरी हे कोविडाचे हे याद धरून सगळे जाण भिल्लेले असत खंय वचूंक भंय दिसता जाल्यार आतां भिवंका म्हण ना इत्या म्हळ्यार आमी मृत्यूक पळोवचें आसना आमी त्या दक्षिणामुर्तीले आमगेलें लक्ष आसता. दक्षिणामुर्ती म्हळ्यार मृत्यूंजय मृत्यूचेर जय जावन मेळयलो तो सांगता आमकां देव की येया येया मुखार येया आमी कितलो आनंद आसा ते पळया ती थोडा आमी तांकां सांगता ती वय बा आनंद आस आणि ते आनंद यात्राचे आमगेले चालू आस आमी तुमी आमकां मदत करका म्हण. तर आज इकल्ले आस हे जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा ते दास दशक म्हणटात 10 श्लोक हे शेवटची लाईन हीच आसा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. तर कलकल केल्यार तो दास जातलो सर्वोत्तमागलो. आज हेस मध्ये मत्सरे सांडिली स्वार्थ बुद्धी प्रपंचीक नाही जयाते उपाधी सदा बोलणे नम्र वाचा सुवाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. मला कळलं की तो मनुष्य आमगलवारीची आम्ही सामान्य मनुष्य सगळे जण की नाही तर त्यावेळी मध्ये मत्सरे सांडिली स्वार्थ बुद्धी म्हळ्यार आमकां जेन्ना एक कामा खातीर आमी भायर सरता ती त्यावेळी प्रपंचीक नाही जया ते उपाधी आपणा गेलो म्हण प्रपंच वर आणि त्यामी ती कोणाक जे रोग गाजोवचो म्हणटात अशी हे गाजोवचे तें जायना. एक मिनिट हे दिश्चे बंद जाल्या तरी प्रपंचीक नाही जया ते उपाधी इत्या म्हळ्यार उपाधी ताका प्रपंचाची कल्ल्या लागना उलट प्रपंच सत्ताक मदत करतस. हो खंयचो प्रपंच मगल ब्राह्मणो मगल चेडवा मगल नात्र हो मात्र प्रपंच भरती ताका कुटुंब तागेल इतलें व्हड जायत जाल्यार आमगेले आनंद यात्रेचे कुटुंब आतां वाडता आसत सगळींची आमकां मदत करता आसत आणि तेन्ना इट इज अ टीम वर्क. तावळी आमी मद कोणाचेर गाजोवचें सगळीं जाणां आमकां मदने आमकां अभिमान दिसता गर्व दिसून ये
आमकां अभिमान दिसता. अभिमान आणि गर्व हातूंत फरक कळ्ळो आसा. गर्व हातूंत आमी दुसऱ्यांक तुच्छ लागतात. व्हेरेज हातूंत अभिमान म्हळ्यार कळ्ळें की कशी ही चेडवां काम करतात न्ही म्हण पळोवन आय रियली आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ दीस पीपल. मगल कुटुंबांत लोक कशी म्हजे खातीर काम करता आसत. म्हजे खातीर म्हण न्हय, समर्थांगल कार्याक कशी तांणी व्हांवोन घेतल्या. तावळी जय जय रघुवीर समर्थ म्हणून काम करता ती. हातूंत एक हें दिवचें जाता उदाहरण म्हळ्यार ते चाफळचे श्रीरामागल मंदीर बांदचें आशिल्लें. तावळी सगळे जाण मेळून ते बांदयता आशिल्ले. कारागीर सगळे जाण आयिल्ले. एक म्हणटा समर्थ आनी शिवाजी महाराज थंय रावंड मारच्या वचूलेले कल चल्ल्या पळोवच्याक. तावळे समर्थांनी एक मनुष्या विचारले, हें तूं कल करता असो म्हण. तावळी म्हळ्यार 3 नमुन्या मनुष्य असतात तें हांव सांगता असो कळचे खातीर. की तांणी उत्तर दिलें, आमी हांगा आमकां आपयल्यांक काम करूंक अंकल की देवळ बांदता आसत थंय, ताचे खातीर आमकां फातर फुटोवचें काम दिल्या. आनी आमगेले तेमी ती पोट भरता. आमगेले राय इतलो हे गरीब नवाज आसत की तांणी आमकां कामां लायले. पोट फाटी लागील आमगेल्या जाल्यार तागल बी आमकां सगळें मेळटा असो. कळ्ळें? जायदा म्हणाले. तोय बरें करून काम करताले. मुखार वचना पडे तांणी सांगलें, आमी आमगेल्या राया खातीर काम करता. तो राय कितलो बरो आसगो तसले तांचे खातीर आमी हें काम करता असत म्हणून सांग. आनी चिके वयली पातळी आनी मुखार वचूली. तिसरो मनुष्य तेंचे काम करता. तेगय जाणे तेंचे फातर फुटोवचें हें काम करता अशी. तिसऱ्यान कल सांगलें, हें तूं कल करता असो म्हण ताका विचारलें. तान्ने पाप समर्थांक आनी पळय निशिल्लें. तांणी विचारलें, हें तूं कल करता असो? तर तांणी कल सांगका, तुमकां वतच न्हय हांगा आमगेलो राम रामू येवचो असो. तागल देवळ जाता असो. आमकां खंय इतलें अवकात जाल्यार ह्या रायान आमकां चान्स दिलो सेवा करची. आमगेली सेवा थोडी का जायना आमगेली खारी वांटो जाल्यार जितलें जमता मन लावन करता म्हण मनान तुमगेलो आशिर्वाद उरो ती देवा म्हणून ताणें लोटांगण घाल दोग जाणां. म्हळ्यार हो भाव आसले भावांतलो फरक. तर तांतूत असले लोकांक गेले इतले आमकां एक नमुन्याचे अभिमान दिसता. हा तांचे बद्दल आमकां गर्वाने मान वैरी येता. आणि मत्सर तरी दिसनाची कसले इत्या म्हळ्यार एक कुटुंब कोणा मेळ्ळें कोणाकय म्हाका मेळ्ळें ताका मेळ्ळें मगल्या मनशा मेळ्ळें मगल्या कुटुंबाक मेळ्ळें ही एक भावन केन्ना आसता. तावळी ते टीम वर्कांतून तो जो दास आसा दास म्हणटा सर्वोत्तमा जो काम करता आसा ताका मद मत्सर हे त्रास दिना. मात्र न्ही स्वार्थ बुद्धी आसना. थंय सगळी बुद्धी आपोआप परमार्थांत बदलता आणि राम नाम घेतची ती काम करता ती सगळे जाण. तावळे आपोआप त्या मालक जो आसा श्री समर्थ आणि श्री राम हांकां दिसता हांकां हाता धरून मुखार हाडपा. हांगेल चार्ज म्हळ्यार नुस्ते पगार दिवची न्हय. हांगा कोणाकय पगार मेळना जाल्यार आमगेल चार्ज केल्ले तर आमकां जे आनंद समाधान मेळटा न्ही ते आमगेल चार्ज हांकां जरूर दे आर एलिजिबल टू गेट दॅट. म्हणून तांगेल आशिल्लें तांकां दिवका म्हणून कांय उपकार करना. देव म्हणटा हांव तुमकां समाधान दिता हे तुमचेर उपकार करना. ऑन द कॉन्ट्री हांव तुमकां रुणी जावन आसा. मगल कार्य करच्या तुमी इतले झट्ट आसत कशी झट्टात अशी. सगळे बायल चेडवांक सुद्दां कितले म्हणटा तुम्ही लक्ष दिवच्या तुमकां वेळ आसना तरी ते तुम्ही हांग येवन ह्या प्रपंचांत मेळ घोळ कशी काम करता आसत ती म्हणना पडे. हांत समर सांगता ती मदे मत्सरे सांडिली आणि सांडिली स्वार्थ बुद्धी ना आणि प्रपंचीक नाही जया ते उपाधी. त्या दीस सांगेले उपाधी म्हळ्यार कळ्ळें की जे दुसऱ्यांक दिवच्याक जाता ती उपाधी. तरी हाका दुसऱ्यांक दिवची कळना. जे काय म्हाका मेळ्ळें ते काम हांवेंच करका इतल्या म्हळ्यार आय एम लकी इनफ म्हाका हें काम दिलें. प्रत्येक आमगेल टिमान तूं प्रत्येक जण कल्ले ना कल्ले काम करता आसता. आणि मुख्य काम म्हळ्यार श्रोत्यांगेलें जगदीश मूर्ती ताच्यात येवन बसता हें आयकूनच्याक हें पळोवन
आमकां कशी जाता आसतले कल्पना करा की आम्ही एक मिडियम म्हणून देवान म्हाका सांगले की तू हे सांग, अर्थ सांग, आणि तांतू स्वतः हांव बसून ऐकता आणि तुवय ऐक. श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ. रामाल नाव हांगा केन्ना घेतात हनुमंतू येताची तो श्रेष्ठ साधक. तो साधकांक मदत करता कशी वचका, कशी मुखार वचका, आनंदा यात्रेन तू भक्ती मार्गाची फुटपाथारीच कशी चलका, हांगा थंय अशी तशी वचच्या ना. भक्ती मुख्य, भक्तीचे सूत्र असता कशी. आणि सदा बोलणे तो मनुष्य कशी असता हो दास, सदा बोलणे नम्र, वाचा सुवाचा. वाचेन सुद्धा दुर्वाचा असता आणि सुवाचा असता. गोड्डची उलंच्या जात नाही की नाही, तिळगुळावारी त्या केन्ना जाता मनांच्यान सतत नाम चालू असता त्यावेळी त्या साध्य जाता. आणि तरीके समर्थ म्हणतात ती कोमल वाचा दे रे राम, विमल करणी दे रे राम. कोमल वाचा दे रे राम, विमल करणी दे रे राम. कितले गोमटे म्हळ्यार तांणी प्रसंग ओळखी दे रे राम, धूर्त कळा मज दे रे राम, हितकारक ते दे रे राम, जन सुखकारक दे रे राम, अंतर पारखी दे रे राम, बहुजन मैत्री दे रे राम. आम्ही म्हणतात ती रामा खातीर आम्ही काम करतात कल्ले मागचे ना, पण तेव्हा आमगे इतली लिमिटेशन्स असत नाही. आमगे तन मन सगळ्याक धनाक सगळ्याक ते सगळं तुगल्याच खातीर उपयोगा यावं. आमकां दुसऱ्यांगेले ओळख असो, आमी थोडे धूर्तय कर, आमकां अंतर पारक म्हळ्यार कोण कशें असो हें जाणून घेवचें तितलें ज्ञान आमी बावळटची आसा ती आमकां बावळट दवरनाका देवा. त्या म्हळ्यार तूं हाता धरल्या नाल्यार तुगल ब्रीद चुकल. तेमी ती प्रसंग ओळखी दे रे राम, धूर्त कळा मज दे रे राम. धूर्त जावच्या शिकय, काम सम कशें करचें तें शिकय, हितकारक ते दे रे राम. हा, हिताच कशें करचें, नुसतें करेक्ट आसून उपयोग ना, त्या हिताच आसता. आणि कोणे एक कले वायट काम करता ताका उत्तेजन दिवन जास्ती पयस मेळोवचे हें हितकारक न्ही. ताका तांतू ठावन आमी बिनगडकड व्हरचें, ताका भक्ती मार्गा लावचें हें हितकारक. ताजे खातीर वाच कशी आसता सुवाचा. कोमळ वाचा दे रे राम, विमल करणी दे रे राम, प्रसंग ओळखी दे रे राम. अरे प्रसंग ओळखून काम करता केन्ना कशी जाता तें पळोवन. आज तुमकां सांगता मग, आज इंटरनेट नाशिल्लें, बंद जालेलें, आमचे वायफाय बंद जालेले. 5 घंट्यार येवच्या पाव असं म्हणलेले, येत की ना म्हण नक्की होत ना. तर बघल एक स्टुडंट असं पाप झारखंडचो, तो ते डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करता. तान्ने येवन म्हाका शिकयलें हें कशें करचें कल करचें. खरें ताका कशें म्हळ्यार ह्या टीम वर्कांतूं तो सामील जालो. ताका आमची भास येना, ताका दासबोध कळना, जाल्यार तो दासबोध जगता जगता. तेमी ती तसल्यांगेले देव बरेंच करता. विद्या वैभव दे रे राम, उदासीनता दे रे राम. अरे रामा, म्हाका कोणाले थंकले अपेक्षा करची बुद्धी दिव नाका. त्या बाबतीत तूं म्हाका उदासीन आसूं दी. म्हळ्यार मात्र हांव म्हाका आय शूड बी ऑन द ग्राउंड, माय फीट शूड बी ऑन द ग्राउंड. मागो नेणे दे रे राम. आणि म्हाका कल्ले कळना हेंच म्हाका कळना. मुख्य म्हळ्यार आमकां दिसता म्हाका सगळं कळटा म्हणून, जाल्यार आमकां खरें म्हळ्यार कितली गोश्टी कळना हें कळटा. अभ्यास केल्यार मात्र आमकां कळना हें पयलीं कळटा. मागीर आमी प्रश्न विचारूं शकतात. कोणे अभ्यासू करनी तांकां कले कळनाची. तेमी ती तांकां कल जाल्यार हांव आतां अभ्यास करता. हे समर्थांनी रामाल्या केलेली प्रार्थना. जर समर्थ रामदास स्वामी अशी प्रार्थना नम्र जावन करता ती, तरी आम्ही दासांचे आम्ही दास, दासांगेले आम्ही दास. त्यामुळे आम्ही करका नव्हे. मागो नेणे रे दे रे राम. तेव्हा म्हाका तुल्या कल मागची म्हणून कळना. इत्याक म्हळ्यार म्हजें न कळे कल्ले असं त्यांची माग होत ना. त्यांनी ती तू समजून घेऊन म्हजें न कळे ते दे रे राम. मुख्य कल दी तुझी आवडी दे रे राम. दास म्हणे मज दे रे राम.
म्हाका स्वताची हा मज खातीर मगल कल्ल चल्ल्या म्हण म्हाकाच कळना खंयची मार्गान वतस बरोबर आस की चूक आस तरी म्हाका स्वताल्या पळोवन चिंतले ज्ञान म्हाका दी. संगीत गायन दे रे राम, हांवें गमते स्वरांत गायन म्हणून सगळ्यांकय आलाप गोडी दे रे राम, गमते पद जर म्हणले कितलो आनंद दिवच्या जाता. म्हाका तुवें आवाज दिलो, तूं शिकयलें म्हणूक. तरी ह्या स्वरांत बसून तूंच तें कर न्ही. धात माता दे रे राम, अनेक धाटी दे रे राम, मस्त मस्त चाली सुचे म्हाका एक पदाक. रसाळ मुद्रा दे रे राम, जाड कथा मज दे रे राम, गुमटी कथा सांगून कोणाक एंटरटेन करचे जे काम करता ती मज मी ती फिजिकली काम करूंक जायना तरी हांव तांकां उत्तेजन दिवेद, तांकां आनी कशी नमुन्यान हेल्प करूं. दस्तक टाळी दे, कोणे भजन म्हणटस तांकां टाळी देवन तांकां हे प्रोत्साहन दिवेद. नृत्य कला मज दे रे राम, नृत्य कला म्हळ्यार फिजिकलीची नाच का म्हणना पिश्यावर आमगेल मन न्ही थुई 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 नाचता आमटे पळयले आणि इतलो आनंद जाता. मन जेन्ना मयूर पिसारचो मोरा पिसार हें कोण पावसाळी मोर नाचता न्ही तशी तें मन आमगेल नाचू लागता. तावळी नृत्य कला ती म्हाका शिकय देवा. कले बरें पळोवन दुसऱ्यांगेल आनंद पळोवन म्हाका आनंद जावंका ही बुद्धी म्हाका दी. प्रबंध सरळी दे रे राम, शब्द मनोहर दे रे राम, सावधपण मज दे रे राम. वी शुड बी व्हेरी अलर्ट, आमगेल मन मस्त अलर्ट असता. बहुत पाठांतर दे रे राम, दास म्हणे हे सद्गुण धाम, उत्तम गुण मज दे रे राम. म्हाका उत्तम गुण म्हळ्यार कल्ल म्हण म्हाका गोत ना म्हज्यान बहुतेक तें ना ती तूं जो घेवन म्हाका दी. आणि शेवटी तरी अशी मागल्या पावन भिक्षा दे रे राम, दीन दयाळा दे रे राम, अभेद भक्ती दे रे राम. म्हाका केन्नाय तुज्या हातान दूर लग कोणाक देवा. म्हाका कळना आत्मनिवेदन कशी करचें म्हण. हांव अगदी स्वार्थी आस मगल मी पण मस्तच मजान तू जाल्यार तूं तें आत्मनिवेदन म्हणल्यार करून घे आणि म्हाका तुज्यान तद्रूप जावं मगल मन हें म्हाका दी. तद्रूपता मज दे रे राम, अर्थारोहण दे रे राम. कोणे कले म्हणल्यार कोणे वाचून सांगतास ताजे अर्थ सांगतास पण तो अर्थ मगल्या बेजांत वच अशी कर देवा. सज्जन संगती दे रे राम, अलिप्तपण मज दे रे राम. आजूबाजू इतकं दुःख सुख हांतू थोडे लोक नांदता ती थोडे लोक तांतूच कोणाक खून करता ती कोणाक हें करता ती तें करता सगळं हांतू सुख हांतू नाचले दुःख हांतू रडता बसली अशी जायनासतना एक नमुन्या अलिप्तपण म्हाका दी. ब्रह्मानुभव दे रे राम, ब्रह्मानुभव जाई. अनन्य सेवा दे रे राम, त्या खातीर तुगेल कशी सेवा करची तू मला थान करून घे. आणि शेवटचे तांगल भोग आमटेस मज विण तू मज दे रे राम. हांव रे म्हणलेले काण घे आणि तरीही हांव उरका. तो म्हळ्यार तूंच उरका, तू आणि हांव एक जावो अशें तूं पळय. दास म्हणे मज दे रे राम, दास म्हणे मज दे रे राम. जय जय रघुवीर समर्थ. हे सदा बोलणे नम्र वाचा सुवाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. हांगा काम वांटून घेऊन करतात, टीम वर्क असं ना पडत होय की नाही. एकल्याकच करका लागना आणि त्यांनी गमटेकून जाता. कोणे कोणा सांगू बैसना. एव्हरीबडी इज ऍडमिन, एव्हरीबडी इज वर्कर, नो बडी इज हे कले मालक कोणे ना. हांगा मालक फक्त समर्थ. आणि आता त्यांनी सांगल्या हे सगळे वाचा नम्र वाचा जावच्याक हे सगळे टीम वर्क वांटून घेऊन काम करच्याक ताने दिनचर्या तागल कशी असता हे मनाची तागल अवस्था इतकी गोमटी जावच्याक ताने कल्ल करका. हाऊ डू वी स्टार्ट अबाउट इट. तरी तांचाले हकल करता तो दास सर्वोत्तमाला. क्रमी वेळ जो तत्व चिंतानुवादे, न लिंपे कदा दंभ वादे विवादे. 4 लोक वाद घालत असत नुसतेपणी. म्हणा कोण म्हणता देव अस कोण म्हणता देव ना. कल्ल्याक आमकां वाद जाय. आम्ही 3 हाजे पळोवंक परत परत समर्थ सांगतात की शास्त्र प्रचिती शास्त्रांकल सांगल्या, गुरु प्रचिती गुरु कल सांगतस आणि ते वाचो आमक अनुभव कल्लस. आम्ही देवाला प्रार्थना केल्या आमक देव पळयता हे आमगेल खास कुंद अनुभव जर असलो
तरी कसले क्रमी वेळ जो तत्व चिंतानुवादे हांगा थंचे थंचे वाद व्याद कळ नासतना न लिंपे लिप्त जायना कदा दंभ वादे दंभांता येईल वाद विवाद असत नाही तांतू तान पडची ना तरी कल कोरका करी सुख संवाद जो उगमाचा आता उगम म्हळ्या कल्ले प्रत्येक लागल प्रवास नाही उगम आल्या चललेले इवन आमगेल आम्ही मनुष्य जन्म येता आमगेल प्रवासू आमगेल उगम कल्लं तरी ब्रह्मतत्व आनंद तत्व आत्मतत्व आमगेल मृत्युंजय ईश्वर त्या ईश्वर आल्याक आमकां बच्चेस आणि तांचे खातीर कल कोरका आम्ही तर त्या दृष्टीने कितले कोणाक स्विमिंग वत असल्यार वत असतले तशी हो भवसागर असणे यो भवसागरू म्हण जायना आम्ही स्विमिंग शिक्का अशी हाताने लाट बाजू कोण कोण आम्ही मुखार वचूंक शिक्का तरी ताका स्विमिंग करचे हे आसता गोमटेंची मुखार वतर आमकां जशी न्हंय वता तशी खळ 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 वता आणि एकच ओढ सागराल्या ती उज्ज पळया खंय तुम्ही लाया ती त्या उज्या फ्लेम्स अशी वयरीच वतात जाल्यार म्हळ्यार सूर्य तांगल उगम सूर्या गोळ वयर वता ती तशी उद्दाक त्या पृथ्वीन ताण ते सागराक मेळूक ते पृथ्वीन अशी वता वय की नाही तशी आम्ही पृथ्वीन जन्मल्या की आम्ही वयर वचून तर केन्ना तोगूच पडटा ती देह देह जाल्यार मन आमगेलें खंयच्यान आयल्या की ताची उत्पत्ती खंयच्यान जाल्या तर ब्रह्मतत्वांतल्यान जाल्या मन हे आमकां दिलेलें एक बक्षीस आसा देवान तर ताजे आमी योग्य तो मान करका आनंद घेवच्याक तें मन दिल्या त्या पोल्यूट जायनासतना आमी केन्नाय सुख संवाद उगमाच करता म्हळ्यार चार लोक उगीच गॉसिपिंग करता असल्यार थंय वचूं नये तशी संगती दवर नये आणि बरी संगत कोणाक हाजी उगमाचे सुख संवाद करचे हे की तांच्यांत मेळून आमी ताजे बद्दल सुख संवाद करता संवाद वाद ना संवाद म्हळ्यार बरो वाद आणि म्हळ्यार प्रश्न विचारचे घेवचे नम्रपणाने हे सगळें तांच्यान सुख जाता आनंद जाता असलो हो मनुष्य जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा तोची देवागल कार्य करू उत्तम असत आणि उत्तम पुरुषागल कार्य उत्तम प्रकारेंच जावंका हे केन्ना जाता ताका दोन हे असत चावे खंयच्यो तरी एक तरी उत्तम हाका आमी शरण वचका उत्तम पुरुषाक सर्वोत्तमाक आमी शरण वचका आणि दुसरी आमगेल चावी म्हळ्यार आम्ही उत्तम प्रकारे काम करता आता बँकांतून मस्त आम्ही ट्रेजर्स लॉकरांत आनी दवरतात ती भार चोरी जातात बँकांत दवरतात तावळी दोन चावी असतात एक मास्टर की म्हणतात ती कोणाले असता तरी त्या बँकराले असता बँक ऑफिसराले एक असता आणि एक आमचल्याक असता अँड देर इज नो डुप्लिकेट फॉर दॅट तर एक फंत आम्ही वचुली समजा आमकां लॉकर उगडचें आसत आमगेले दागिने काडचे आसत आमकां ट्रेजर दवरल्यान वळोवचें आसत तरी पयले तो कोण असतो बँकर कल पळयता की होची वेदर ही इज द रायट पर्सन तोचेच की ना मनुष्य तागलेंचेच की ना कळ्ळें म्हळ्यार तांक भितर कर दवरल्या हाक कसले वचना तर काडत म्हणना पळय ताका सय घेवची जाल्लें ताका पासवर्ड हें तें सगळें विचार न्हू खंडेर तो म्हणटा चल उठयता थंय वचून पळयल्यार तो मास्टर की लायता आतां तुगेल चावी लाय अयो देवा घार विसरून आयलो म्हणटा जालें म्हळ्यार एक वेळार दोन्ही चावे असतात गुरुंगल चावी तयार असता बहुतेक वेळार आमी आमगेल चावीच खंय पयली विसरता आमगेल चावी म्हळ्यार कळ्ळें टू कनेक्ट आमगेल ट्रेजर खंय आसा की ताका आमी वी हॅव टू कनेक्ट आमी जॉईन जावंका ट्यून जावंका रेडिओ कशी ट्यून जाता न्ही अमूक इतलें हाजेरी फ्रिक्वेन्सी हें तें तशी फ्रिक्वेन्सी जुळका नाल्यार खंय पुणे केल्यार तें उपयोग पडना तशी हें जें आसा तशी जर केल्यार दोन्ही चावे एकपंत लायल्यार उगड की आनंदाचे ट्रेजर्सच मेळटा आनी ते कोणागेल आसता त्या बँकरागेल आसना ते आमगेल ट्रेजर आमकां मेळटा आमगेल भितरीच आमीच आनंद स्वरूप आसत आमीच आनंद स्वरूप आसत आतां हांतणी तांचो फरक केलो की आमकां जेन्ना आनंद स्वरूप आमी जागता ती स्वता आमकां ते ट्रेजर मेळटा तावळे कळटा तेच आमगे गुरू
तोच आमगेल बँकर चावी घेऊन बशिलो, तुगेल चावी लाई म्हणटल तोच. आणि अशी आम्ही नम्र जाता, ती नम्र जा म्हणून सांगका लागना, तो सगळं घडवून हाडता. जय जय रघुवीर समर्थ. आता आम्ही श्रीमद दासबोधाला वळया. गेलपंता आम्ही नामस्मरण भक्ती पळयली. नामस्मरण भक्ती हो इतलं व्हड चॅप्टर असं खरें म्हळ्यार कल्ल्या म्हळ्यार ताज्यान कलकल जाता. म्हळ्यार कितले ताजे पैलू आसा की नाम हे बिजाक्षर ओम म्हणले, ओमांथन ते नाम आयले, त्यांनी ते अव्यक्तांथन आयले, पण ते सगुण झाले जाल्यार मागीर ताका शब्द आसत. ते शब्द उच्चारल्यार ताजे कंपन तयार जातात. म्हळ्यार कल्ले वायब्रेशन जातात. आणि वायब्रेशन जावन ते सगळे कडेन पसरता ती वायब्रेशन. आणि बरी पॉझिटिव्ह वायब्रेशन जावन जशी आम्ही म्हणतात न्ही धूप घालचे, दीप घालचे, कल खातीर आता वायब्रेशन जाता, परमळ येता, ती वातावरण शुद्धी जाता. जाल्यार जे जे बॅक्टेरिया सुद्धा असत न्ही ते मरतात नामाने. गायत्री मंत्रांत तरी 2 लाखावयर एक आवर्तनांत कितली शक्ती असते, 2 लाख वायब्रेशन असतात. पण ते सम म्हणतात. अक्षर ब्रह्म लास्ट टाइम सांगितले. अक्षर ब्रह्म म्हळ्यार कळले प्रत्येक नामात अक्षर हे असताच. आणि अक्षर म्हळ्यार कळले जे क्षर ना, म्हळ्यार ज्या गोष्टीचो क्षय जायना ते अक्षर. तर अक्षर ब्रह्म ते ती नाम त्या खंयची काळा दोन ती नाम चललेले. राम राम सगुण राम देह दवरून वचलो परधामा, जाल्यार राम नाम अजूनही कार्य करता. मग हो गोम टेकून करता. ताजी प्रचिती सगळ्यांक येता, प्रती एकल्याक येता. ताजे इतले हे येता की म्हळ्यार त्यांनी सांगेल वारी मस्त कलकले सांगचे सारखाच मंडळी. जाल्यार आता सगळं करूंक वेळ ना. तरी अक्षर ब्रह्म, नाद ब्रह्म. नाद ब्रह्म म्हळ्यार कळ्ळें कोणती चाल लावची ताका. नादान कल जाता भितर पक 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 भाव निर्माण जाता. नादान तेका म्हणण्याचो भाव आसता मोठोच. आणि नामाची महत्ती म्हळ्यार नाम सगुण आशिल्ले तरीके आम्ही मोड वतना त्या भाव रूपाने निर्गुण जाता, भावांत कन्वर्ट जाता. आणि आम्ही देह दवरून वतना ते जर नामांतलो भाव आम सांगात वचुलो तर जाल्यार आमगेलें खरेंच कल्याण कल्याण जाता आमगेलें. वायट अर्थान न्ही, खरोखरी तो भाव त्या वेळा देह आसना, फक्त भाव वता आमच्या सांगाती, मना सांगाती, अंतकरणांत. आणि त्या हाज्याने आमकां सद्गती मेळटाच मेळटा, खंडीत मेळटा. तांचे खातीर सतत नाम घेवंक आणि ते गोमट्या चाल घेतल्या अखंड चलता. म्हळ्यार आमकां म्हणका म्हणून दिसता न्ही, म्हणटी चाल असल्यार गुणगुणका म्हणून दिसता. ताचे खातीर व्हड बरो आवाज आसता म्हणून न्ही. कले म्हळ्यार वोकल कॉर्डाक वॉयस आसता, जाल्यार मनाक कल आसता. मनाक वोकल कॉर्ड आसना, तेमी कोणेय मनांतल्या मनान गुणगुणच्या जाता. पुढे वैखरी राम आदी वदावा म्हळ्यार हांगा जे विशुद्ध चक्र आसा हांगा मी गुणगुणतच मनांतल्या मनान सुद्धा देवागल नाव घेवन ते नाम दोळ्या मुखार हाडचे आणि तागल नाव घेवन ताल्या संवाद साधतो. आणि ते कल्ले तावळ सांगील वरी जो उगमाचा संवाद करता. ते नाम आमकां उगम आल्या आमगेल उगम खंय आसा तर आमगेल आत्मस्वरूप. हांगा थावन आमी आमगे शरीर निर्माण जालें ब्रह्मतत्वांतून. ताल्ल्याक आमी कशी संवाद साधचो हें पळोवचें जाता. शिवाय नामान कल जाता हे मुद्दाम आजी कल वरले न्ही ते म्हाका सांगता म्हूण दिसता की नामाने आमगेले हें जाता. मुख्य म्हळ्यार आत्मविश्वास येता. नम्र जावंका म्हूण म्हणटात, आपोआप नम्र जातात रे. कल्ले नागतिल्याने भिकाऱ्यान नम्र जावन भिकार सुद्धा नम्र जायना, ते जास्तीच उर्मट आसता. तांकां सादा कले दिल्या जायना. जाल्यार खरें जर नम्र जावंका ताजे खातीर आमचे पेक्षा वयले पातळी वयले कोणी फुडें आमकां मेळका, तागेली संगती जावंका आणि आमकां तें मान्य जावंका. तरी नाम जेन्ना आमी घेतात तावळी आमी मनांतल्या मनांत आमी एडमीट करतात की हो जो देव आसा तो आमचे पेक्षा उच्च स्तरार आसा. म्हणना पडे
आम्ही त्याला नम्र जावंका. ही नम्रता तांतू येता त्यावेळी नाम घेतन आणि गोमटेची जर गोमटी चाल लावून घेतली एक निखळ आनंद असतो. तांतू कसले दुसरे भाव असतात, फक्त आनंद असतात. दुःख विसरच्या जाता. खंय मस्त दुखतच बा, आत्माक मस्त कुर्टा दुखी अभ्यास 10 मिनिट उबरल तर केन्ना एक पण बसचे जाता, बसले तर की दुखता. कारण ते कुर्टार हात घेऊन थंय थांबून नाम येतं असं अशी लेखून थंय तो मग नाम ही बसला. चिके म्हाका पोरशी रे देवा, हांव तुका नाम घेता. आणि हा श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम अशी म्हणल्यार एक एक गो दुःख जातात. दुःख शिलता वेळी नाम असले तोंडांत येना. तर हे देवा मग तोंडांत नाम येना हांव कल करचें म्हाका भंय दिसता. त्यावेळी भितरल्यान ते नाम प्रगट जाता आणि आमगेल गुरुंगेल आवाजान ते नाम आमगेल हृदयात उमटता. हाचो म्हाका प्रत्यक्ष अनुभव आहे. त्या अनुभवा वेल्यान हांव तुमकां सांग भयंकर एक एक फावट नमने डिप्रेशन येता, रड येता, रडकाशी दिसता, अशी घटन घडता ती कल करका म्हूण सुचना. त्या वेळार हे देवा तुगेल नाव सुद्धा मग नशिबात ना रे देवा, कल कर हांव म्हाका कले कोणी सुचय. गुरु म्हणटा आत्ता तू नाम घेऊ नका, फक्त ऐक. तुझ खातीर हांव नाम घेता. गुरु हमारा जप करे हम बैठे आराम पे, राम हमारा जप करे संत कबीर सांगतात. रामच आमगल जप करता आणि आम्ही आराम बैसून तो ऐकत असतो. ही एक हो एक अनुभव, नामाचा प्रत्यक्ष अनुभव येता. प्रत्येक कामान तू आमगल नामाची जाणीव आमकां जाता. हो नामाच अनुभव. नामी गल जाणीव जाता. कसले हांग पळय खंय पळय प्रत्येक तो नामीची दिसता. कडे आत्मविश्वास त्यांनीच येता आणि संवाद साच्या जाता. खंय पळेल थंय आमकां भितर बशील देवची तो नामी हांज्यान तुयसर, अरे हांज्यान तुयसर ते चेडू कितली गोमटे कोण हासता न्ही, कशी पळय क्यूट असं मोग गण म्हणून कृष्ण कृष्ण सो दिसता. आमकां आठयत म्हणून कृष्ण दिसता, बाल राम दिसता. होय की नाही. एक देवी पळयल्यार गोमटीच मग चली नवीन लग्नान कुळार आयली, सजून दजून आयल्या, तिका पळयल की ह्यो चैत्रा गौरीशी दिसता अशें दिसता. खुशी जाता. तसले वेळार आपोआप वाणी गोड जाता. तसल्या लागीं आमकां धडसून उलोवंक अशें दिसना आणि आमी कोणा लागीं धडसून उलोवंक कशें करत. त्या वेळार ते राम नाम इतलें गोड असत तरी के मनुष्य घेना. त्याने ती ते पद असत, अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा, केशवा काबान घे मन माझे, केशवा काबान घे, काबान घे, अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा. आमगेल अवस्था कशी कीर्तनी बैसता निद्रे नागविले, कीर्तनी बैसता. मनुष्य एक मनुष्य कोणकी अभ्यासाकडे किंवा कीर्तने बसल्यारी अशी शेंडी तागल खंय की बांधून दवरतात. म्हणजे मी ते करून आयल की अशी जाली की ते शेंडी ताळेल वाजतात तशी. म्हणजे हास्य हे नाही, हास येत आमकां जाल्यार अशी घडता. निद्रे नागविले म्हणजे निद्रेन पचयले केन्ना न्हीद कोण वता म्हण कळना. मस्त जाणा म्हाकाय अभ्यास असो की मस्त संकले कीर्तन आयकत न्हिदोवचें ते काना बटन लावन आणि ते केन्ना खर्चले म्हण कळनाची अशी गाढ न्हीद लागता न्ही जाल्यार ते न्हिदांतून तेंच 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 कंटिन्यू जाता आसता. आणि उठ्ठाय भितर पयलीं देवागेल नांव येता. तेमी ती देवाल नांव घेतची, ताचो उडास करतची न्हिदोवंका. यो मत सांगाती म्हाका सांबई म्हूण सांगता देवाक. तरी हें जाता. तशी आमकां जर चश्म मेळटा न्ही आमी खंय पळयता ती ते आमगेल नजरची बदलता. सगळे कडेन आमकां तो नामी दिसच्या लागता. शड्रीपू आमगेले खंय वचूले म्हण पत्त लागना आणि अलगद आपोआप सुट्ट वता.
हा आपोआप सुटता ती मस्तकले कोरका लागना आणि व्यवहारा खातीर मात्र येऊन उबरता ती हा हांग वापरी त्याने गुरु शिकयत आमकां कशी वापरचें म्हणून. मुख्य म्हळ्यार मॅच्युरिटी येता आमकां. हा अगदी बरी मॅच्युरिटी येता. कशी येता ती तरी परिपक्व म्हळ्यार नामाने आमगेली परिपक्व अध्यात्मिक बैठक सुरू जाता. आमगेली पयली कशी दैनंदिन आशिल्ली आम्ही स्वताला विचार करत हा आम्ही दुसऱ्यांक बदलूंच केन्नाय प्रयत्न करताले. हांव तरी करताले म्हाका तुमगेल गोत ना. हांक बदलचें ही अशी वागतात बरोबर नाही ती तशी वागतात बरोबर नाही जाल्यार मस्त न्ही ऑडिटिंग इज इझियर दॅन अकाउंटिंग. हांव बँकान काम केलेले मनुष्य म्हणून तें उदाहरण दिता. प्रत्यक्ष काम करचें आनी कड्डे ऑडिटर्सान येवन हांगा चूक जाल्या थंय चूक जाल्या म्हणचें सारक तशी. पण नामाने आमगेल परिपक्व नजर तयार जालेली दुसऱ्यांक बदलका हे आमकां दिसना. ताजे बदलाक मगलीच नजर बदलका हा ताका चुक्के स्वच्छ बदलाक दुसऱ्यांगेल कल बर पॉइंट्स आसत ते बदलका थंय मग लक्ष केंद्रीत जाता नामाने. शिवाय खंयची व्यक्ती कशी आसो कोणेय आसो ती कशी आस तशी ती तिगल हांव स्वीकार करता जाल्यार म्हळ्यार तान तू थाय मगल नामी बसता तो म्हाका कलकी टीप दितस आणि ते हांवें टिपका म्हाका कल तरी संदेश दितस. अगदी वायट व्यक्ती आशिल्ली सारके तो म्हाका ही संधी दिता की पळय हांव तुका शिकयतस तूं अशी वागूं नाका मा हाज्याने त्रास जाता दुसऱ्यांक. तावळी हांव तशी वागची ना हें हांव ठरयता. थोडे आमी टिपतात पळय त्याग करचे खातीर म्हळ्यार आमगेल चूक आमकां दिसच्या लागता ती तशी प्रत्येक जण आपापणागेल नजरेन केन्नाय बरोबरीच आसता न्हय हें आमकां कळच्या लागता. आमकां दिसता प्रत्येकान आमगेल स्वभावा प्रमाण वागता आमगेल व्यू पॉइंटची बरोबर. पण आध्यात्मिक नजर अशी येता नामाने की आमगेल व्यू पॉइंट मात्र नाही तांगेल दृष्टीने विचार केल्यार तांगेल जाग्यार वचून पळयल्यार तिवय बरोबरीची. तशी एक प्रश्नाक आमगेल उत्तर मात्र बरोबरी आमगेल उत्तर बरोबर असल्यार बाकी सगळी मूर्ख आसतात. तांगेल दृष्टीन विचार केल्यार तिवय बरोबर असतात. हे आमकां 4-5 सोल्युशन्स कशें करूं येता म्हळ्यार खास करून टीम वर्कांतून आमकां शिकूं मेळटा. तें कल जाता कोणाला थंय चूक जरी जाल्यो त्या नामाच्या कृपेने नाम आमचेर कृप करता. नाम हो परमेश्वर आसा. नाम आणि नाम एकच तो विसरचें ही कल आमकां दिता. फॉरगेट अँड फॉरगिव्ह. आम्ही विसरले शिवाय आमी कोणाकय क्षम करूं शकना. आमकां दिसता आसो आम्ही सुद्धा मस्त पण चूक करतात न्ही तशी तांणी केल्ली आसतली एर इज ह्युमन म्हणून कितलोय चूक केली तर आम्ही ताजेर पांगरून घालच्या पळयतात आणि त्यांनी ती सुख संवाद जाता. आणि कोणेय असना ती आम्ही कले दिल्ले म्हणून आम्ही अपेक्षा करना ती तांणी ते परत फेड करता ही अपेक्षा करना. इत्याक तरी आम्ही एक सेवा म्हणून करतात ती नामाची म्हणून करना. आणि जे काही आम्ही करता असता ती कोणाचेर उपकार करना ती. आता हांगा म्हाका हें काम मेळ्ळें की हे दासबोधाचे अर्थ सगळ्यांक सांगता तो सांगतना हांव आयकतल्यांचेर उपकार करना हांगा. ऑन द कॉन्ट्री ती श्रोत जावन म्हाका उमेद दिवन मज्जेर उपकार करता आसती. इत्या म्हळ्यार हांगा बसून जेन्ना हांव उलयतां तें म्हाका समर्थान सांगिल्ले प्रमाणे तुका मॉनिटर केल्या की तूं पयलो श्रोत जा तूं कल उलयता हांव तुला उलोवंक घेता तें तूं आयक. हांगा म्हाका शिकूं मेळटा. मगल बरेपणा खातीर हांव करता ही भावना जेन्ना येता तावळी हांव कोणाचेर की उपकार करतस ही भावना वता आनी ती प्रगल्भ येता. आमी कितली हुशार आसा ती हें सगळ्यांक कळका अशें म्हाका दिसता. पीपल शूड एप्रिशिएट मी म्हणून. ते एप्रिशिएट करपाची आपल्याले अट्टाहास आसता म्हळ्यार जावकाची तो अट्टाहास गण पडटा. कल खातीर एप्रिसिएशन कशी आसता आमकां मनांतल्या मनान जे समाधान जाता न्ही त्या दिसू हिगले ते खूब जे गेले सांगले तो देव म्हणटा तुका जे समाधान जाल्लें ते आयकून ताजो आनंद म्हाका जाल्लो वय की न्ही. तेमी ती कोणें म्हाका एप्रिशिएट करपा म्हणना. हांव कितलें गोमटें वाजयलें हें तूं सांगता म्हणना. हांव कितलें गोमटें प्रवचन केलें विवेचन केलें हें कोणेय सांगता म्हणना.
कोणे सांगना जावं मगल म्हाका कळटा केन्ना हांव चुकल्यारी समर्थ सांगता ती पळय म्हाका हांगा तू चुकल्या ना चुकून सुधारता ती सुधारी ओके आम्ही नम्रपणे मान्य करतो आमकां तांकां अपमान दिसना आणि मानाची दवरची ना मान दवर की अपमान जाता कडेरी शिवाय ही अशी करता ती तशी करतात सगळ्या लागीं कंपेअर करता बसली की आमकां तांचल्या कल्लेस का आमचल्या तांचल्या कल्ल्याची पेक्षा आमचल्या कल्ले ना हाजे नेगेटिव्ह फिलिंग मस्त येता आमी तशी करूं नये तशीची आमकां दुसऱ्याला सल्ल घेता बसचें आसता म्हळ्यार आमकां गत आसता कशी करची कल गो हें कशें करीत तें कशें करीत 5 जाणां विचारल्यार 25 उतर आयकतात शेवटी समर्थांक सांगता पळय एका जनाचे करावे मनाचे ऐकायच सगळ्यांना जाल्यार तुमगेल भितर जो परमेश्वर बसला तुमगेल बुद्धी वापरून तुमगेल मन वापरून तुमगेल नाम कशी तुमकां गाईड करता नाम होच परमेश्वर ते नाम घेऊन भितर निरखून पळयात म्हळ्यार तुमकां मार्गदर्शन मेळटलें आणि तुमकां बाकीच्या सल्ल्याची तशी गरज आसना कडेरी जे लोक सभासद समजा सांगतात कल्ले परमेश्वराचा संदेश ते हळूहळू आम्ही ते टिपच्या शिकतात प्रत्येक जण एक प्रत्येकाला उतरात एखाद तरी बरो पॉइंट असतो तो प्लॉटिंगवर पटकन टिपून घेवता आणि आमगेल मनात तांचेंत आमी चलवी चरवट करता म्हळ्यार आमगेल्या हातू मनाची अवस्था बरी जायत जाता कडेरी आमकां निखळ शांतीन तूं रममाण जावंका म्हूण दिसता ते तावळ सांगले खंयचे अक्षर ब्रह्म नाद ब्रह्म सांगले आणि त्या नाद ब्रह्मान जो भाव असता न्ही आणि ताल ब्रह्म एक अखंड ताल आणतो ते चालू असता अखंडत्व येतं ते नामाक तरी ते जे चालू असता ताज्याने स्पंदन निर्माण जाता वैखरी नाम जेन्ना घेतात अक्षरांच्या आघाताने कंपन पण हांगा तशें भावाने स्पंदन एक काळ अशी येता नामाचे अक्षर बंद पडतात कसले हांव नाम घेता असो हे फील सुद्धा बंद पडटा आणि नुसते एक पोकळीशी निर्माण जाता कसलो असं नसलो ती शून्य अवस्था आणि आम्ही मन सगळ्याचो अनुभव घेताच होय पण केन्नाय मनाचो अनुभव आम्ही केन्ना घेतला हें पळोवपा तो नाम घेता स्वतः मनात आमकां अशी अनुभव येता की मनाची शक्ती म्हळ्यार कसले हाच जो आमकां अनुभव येता त्या वेळार आमकां कडे हेंवूय कळटा खंयी वचूल्या रे कलीक इच्छा जाली की ते ओरबाडून घेवची हाची गरज आसल्या हें पळोवचें हें सगळं कल्ल सांगता असं की नामाने आमच्या स्वभावाक एक आध्यात्मिक बैठक मेळटा प्रगल्भत येता एक मॅच्युरिटी येता आम्ही वर्ष वाढली की झाला वाढला थोर झाला केला व्यापही सर्व केला गेला बापुडा व्यर्थ गेला अशी व्यर्थ जाऊची ना आमकां आम्ही आनंद यात्रेच प्रवासी तेमी थंय सांगले हे नामाचे फायदे सतत नाम घेतल्यार कळ जाता आमकां आमगेल कसली गरज आसता आमगेल इतली वय जाल्या आनंद यात्रेक वचचें कारण हांगा थंय पळय नासतना जो करी संवाद उगमाचा सुख संवाद उगमाचा करका आणि बाकीच्या इच्छांक चिकेची मागशी सरोंका कडेरी आमकां आनंदान आमकां हांनी उलयलें आमकां वायट दिसलें ती आयली आमकां खुशी जाली हांनी बरें म्हणलें खुशी जाली कोण अपमान केलो रडणें आयलें अशी जावं नये हें जें आसता न्ही तरी ताची मिती ताचेर आमगेल आनंद अवलंबून आसा आज इंटरनेट नाशिल्लें बंद तावळी मनात एक क्षण मनात विचार आयलो अरे आयचे विवेचन जाता कशी वायफायाची ना कसली लागनाची कोणाक फोन सुद्दां करूं जायना कल करचें देवाक प्रार्थना केली 4 घंटे इंटरनेट आयलें जालें शिवाय मग तो स्टुडंट आशिल्लो फक्त न्ही एक जाल्यार कल करूं हाजे आमी वाया पिड्या आमी फोन दवरता तें बुजवणपण तरी नाम आमकां नाना निरनिराळे आमकां उपाय सुचयता हो प्रॉब्लेम आयल्यार कल करूं तो प्रॉब्लेम आयल्यार कल करूं आणि ताजे खातीर ते प्रॉब्लेम आल्यार आमी डिटेल जावन पळोवचें शिकतात तें आमकां मेळटा तशी हे नामाने आमकां इतले फायदे जाता ती त्यामुळे नाम आमी केन्नाय सोड नये आणि आत्त नामस्मरण भक्ती ही वैयक्तिक साधन
आता अनेक एक वैयक्तिक साधन असे हांगा हा नवविधा भक्तीचा फुल्ल दशक जसं श्रवणम कीर्तनम विष्णुस्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन म्हणजे संपूर्ण शरणागती भुलरी ह्या पायर असत नाही ते एक्का वयर एक आमकां 9th फ्लोरार हांव रावता येवंच म्हळ्यार 8 माळये चोड येवंका तावळ आमी 9th फ्लोरार येता पयली पायरी दोन चढता येवंका हें तशें नाही ह्यो अशी देवान अरेंज केलेलो आसा ती श्री कृष्णाने गीतेन सुद्दां चांगलें सांगता की खंयची एक पायरी सुद्धा तुम्ही मोक्ष मेळोवच्या शकता ती पण whichever स्टेपार तुम्ही आसता ती ताजे यू एक्सेल इन दॅट जशी आजकाल सांगचे एक दृष्टांत म्हणून सांगता मस्त फॅकल्टी जायले म्हळ्यार मस्त कोर्सीस आयले ती 12वी जायना पण कसले हें करचें तें करचें कायमच शिकत आसतात चेडूं जाल्यार तुम्ही खंयच्या स्पेरान तुमकां आवड आसत तुमगेल प्रकृतिमानाप्रमाणे तुमगेल स्वभावाप्रमाणे तुमकां खंयची पायरी सूट जाता तें पळोवन तुम्ही ती पायरी पकडता आणि तातूंत तुम्ही एक्सेल करचें म्हळ्यार कळ्ळें तातूंत प्राविण्य मेळोवंक तात बेस केल्लो तरी नाम हें सगळ्याक कॉमन कळ्ळें म्हळ्यार तें सगुण आसत तें निर्गुण आसत तोच नामी आसत आणि ते सगळ्याकय सगळं काम खिशान सुद्दां दवरप म्हणटा तें मनान दवरचें जशी ईश्वरान हें तांकड्यान दवरली हलाहल वीज पचोवची ती ताकद तागेली तर सतत नेम हो नामाच जर एक केले बाकीची पायऱ्यो आमी आरामान चढता वतात आणि आमगेल आमकां तें नामय सुचयता की तूं खंयची पायरी घट्टी जाली तुका कीर्तन करचे अभ्यास आसल्या तर कीर्तन पायरी कीर्तन करता करता तुका आत्मज्ञान जातलें तुका कल्ले कळना हा तर पयली पायरी खंयची श्रवण बरी संगत करी आणि ऐकत राब आणि तांचेरीची चिंतन मनन करून ताजो निधिध्यास करी जशी परीक्षिताने शुका गेले ऐकले नुसते ती श्रवण भक्ती परीक्षितान केली ताका तक्षक 8 दिवसांतून ह्या आठवड्यात खंयचे तरी वारा तुका सापतलो आनी तुका मृत्यू जातलो तर 8 दिवसांत मोक्ष कशी मेळचे बा ताका पाप वेळू मेळनाशिल्लो त्यावेळी ताणें शुक मुनीक तो शरण गेलो आता 8 दिवस म्हळ्यार आठवड्यांतले 8 वार हे खंयचे ना खंयचे वार आमकां मृत्यू येवचोच आसा अशी आमी घेवया प्रॅक्टिकल तर घेवचे असले ताजी चिंत सोडून आमी संगत बरी दवर श्रवण भक्ती इतले उत्कटतेने केली ताणें त्यावेळी तो तक्षक येवन ताका चाबले दुखी सुद्दां जाय हा पयर आयकलें तें वॅक्सिनेशन दिता ती एके कडेन दितना सुद्दां अशें आमी बाजूक पळयतात न्ही मस्त म्हणटा म्हाका एक मैत्रिणी सांगलें आपण अशें पळयल्यार दुखतलें म्हणून पळयल्यार तिन्ने दितलें सारकें घाल तुका इंजेक्शन उठटा म्हणून तिका फीलच जाय म्हळ्यार अशी ती श्रवण भक्तीने इतली तक्षक चाबले तर ताका कसलें जाय आणि आरामान तूं तें श्रवण भक्ती घेवन तो परमेश्वराक वचून विलीन जालो देहांतल्यान भायर आनंदान तशी कीर्तन भक्ती करतना कशी नाचून हें करून आनंद करून त्या हाज्यान सुद्दां देव मेळून जातात नामस्मरण भक्ती तरी सगळे बेस म्हळ्यार अत्यंत सामान्यांत सामान्य मनुष्य चोरांतलो चोरू लुटारूंतलो लुटारू बुद्धवंतांतलो बुद्धवंत मूर्खांतलो मूर्ख सगळ्यांक नामस्मरण सद्गती दिवच्या शकता फक्त नाम त्या उफराट्या नामासाठी भविष्य बदला शतकोटी वाल्मिकी की नाही मरा म्हणून राम तांतून येऊन तांणी शतकोटी भविष्य केले रामायणान तशी घडले ती नामस्मरण भक्ती खंडेर आता पादसेवन भक्ती आम्ही पळोवया तर लास्ट टाइम नामस्मरण जाल्लेले आता पादसेवन भक्ती म्हळ्यार कळ्ळें सेवा कोणाल पादपूज कोणागल करतली आणि त्या चरणांचीच पूज कल्ल्या करतात गुरुगुरू हाजे एक विज्ञान आसा ती जेन्ना साधन करून बसतात त्या वेळार सगळी ऊर्जा ती पांयांत येतली कळ्ळें आणि त्यावेळी त्या खडाव घालून जर बसले खडाव घालून वतात तांगेल त्या पांयांत आशिल्ली त्या खडावांतून त्या हांतून पादुकांतून तांगेल्या ती ऊर्जा भरलेली आसता त्यांनी ती ताजी पूज करतात आणि ताका न्हाणयले केलेले तांचे तीर्थ आसा तांचे सेवनाने ती ऊर्जा आमकां मेळता किंवा आमी गुरूंक गेल्यार
चरणांचेर जर माथ्य दवरले, शिर म्हळ्यार सर्वांत श्रेष्ठ पळय सबंद माथ्य जर दवरले तरी तांगेल जो व्हाईट कलर आसा तो आमगेल्या सत्व रज तम हाजे तीव्र आशिल्ल्याचे तीव्रता कमी करता. तमो गुण असल्यार तो कमी जाता. रजो गुण असल्यार सगळे जाय 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 हाव हव्य असो तें कमी जाता. सत्व गुणान सुद्दां मत्सर दंभ यानाशी ती प्रोविजन जाता आप्यापीची. त्यामुळे ती पाद सेवन म्हळ्यार त्या पावलांची सेवा करता. आता सेवा कशी करची तरी गुरुंगल हाजे सेवा करची म्हळ्यार कशी करता. गुरु म्हळ्यार कोण पहिले तरी तो परमेश्वरूची गुरु म्हळ्यार तो मनुष्य रूपान आयला आमचे खातीर आयला तरी अमूर्त परमात्मा स्वरूप ही तागेल अखंड धारणा कायम तांतूच तो असता जाल्यार आमचे खातीर तो आमगे लेवलाचेर येवन आमकां तो गायड करता, आमकां मार्गदर्शन करता आणि सामान्यांतून सामान्य आमकां कळशी मार्गदर्शन करता. इत्याक तरी ताका कणव मानवता ताज्यान इतली भरल्या मानवतेचो परमावधीच विकास ताज्यान जालेलो आसता गुरुची म्हणून तो आमकां मार्गदर्शन करता. तरी असले सद्गुरू लाग आमी नुसते पावलांची पूज करची न्ही आणि भायर येवन गॉसिपिंग करची न्ही. पावलांची पूज म्हळ्यार कल्ली न्ही. तरी मंत्र मूलम गुरुर हे ध्यान मूलम गुरोर मूर्ती, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम आणि मोक्ष मूलम गुरोर कृपा. तरी आम्ही ध्यान मूलम गुरु मूर्ती पावलांची पूजा करतना सुद्धा गुरु मूर्ती मुखार दवरून आम्ही ताची सेवा करता. म्हळ्यार कल्ले मूर्ती मुखार दवरची म्हळ्यार कल्ले आमकां स्वामीजी कायम प्रत्यक्ष दिसतातले किंवा इवन स्वामीजींगल मूर्ती मुखार बैसून फोटो मुखार बैसून कायम थंय बैसून रावचे आमकां साथ दिसले ना. तरी त्या मूर्तीन थांब येवन ती मूर्ती देवागली प्रत्येकल्यान तूं निवास करता. तांतू ते पळोवच्या पळोवपाक आणि तांतू थांब आमकां कल गायड्स मेळटा ते पळोवपाक तांतू टिपच्या पळोवपाक तांगेल सेवा करपाक. त्यामुळे ती जनसेवा हीची सद्गुरुंगल सेवा ते सद्गुरुंगल कार्य असे. परित्रणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थात संभवामि युगे युगे देव चार हात ज्ञान. श्रीकृष्णाला ताने वेळेले श्रीराम साधा मानव जावन संसारी मनुष्य जाल्यार मर्यादेत खंयचे शिरापचे तें तांची केले. कृष्ण आयलो आणि कृष्णान आमकां केले अगाध प्रेम अगदी निरपेक्ष प्रेम हे सगळ्यांत व्हड. त्यामुळे ती प्रेम कराती प्रेम दियाती प्रेम देयाती प्रेम लुटाती तांत आनंद आस आणि आनंद पावत हें त्या कृष्णान शिकयलें. तशी आतांची गुरु तशीच ते आमकां सोंपे मार्गदर्शन करतात. गाडगे महाराजान म्हणलें की तुम्ही इतले वायट लोकांक सगळ्यांक तुम्ही हें करता ती तांकां म्हणलें मी जातीचा धोबी देवा धुईन कपडा मलनेला. कुशील कपडेच मला येतल नव्या धुवून देवच्याक स्वच्छ करूक की लॉन्ड्रीत दिलेले कपडे आम्ही त्याने धोब्याला दितात ना. जातीच धोब येत. तरी गाडगे महाराजाचे श्रेय हे सगळे सद्गुरू म्हळ्यार आमगेल क्लिनजिंग करतले ते आमगे सेवक जातात. कल्ल्याक तरी गोंदवलेकर महाराज सांगताले जो नाम घेता तांगेल चरणांचेर हांव दास जावन लोळात घालता. कितली तांगेल व्हडपण आनी कितली नम्रत आसतली सांगात. एक दारूड पिवन रस्त्यार पडताले तर हे रात्रीचे राउंड मारताले आणि तागेल फाटीर चादर घालून येताले पडला म्हणून ताका भान आसनाशिल्लें. आणि सकाळ उठून आपण पळयल्यार गोंदवलेकर महाराजांनी शाल तागेल्या आंगार थंडी लागता. कितले प्रेम आसतले कितली मानवता आसतली. ही मानवता आमी टिपून दिवच्या शिकता. आमी गुरुंग सेवा चरण पूजा म्हळ्यार नुसते पाठपूज करची न्हय बा तरी हे सगळं शिकता. त्यामुळे ती जाल्यार व्यवहारांत न्ही हे असले भक्ती सादची चिके कठीण जाता. हें केल्ले ही एक पायरी. गुरुंग सेवा केल्यार ताबडतोब तांकां गॅरंटी इटा म्हळ्यार गुरुंग सेवक आशिल्ली ती भट आसता. जशी राय जर आसता तरी रायागेर चिठ्ठी असल्यार सेवक आड्डावच्या शकना.
तशी यमदूत आमकां काडूंक शकना ती. मृत्युंजया गेलीच जर आमकां हें आस तशी मृत्युंजय म्हळ्यार दक्षिणामूर्ती, दक्षिणामूर्ती म्हळ्यार आदी गुरु. आदी गुरुंगल जर आमकां बशील असत तरी आमकां कोणे मध्येच लोक आड्डावंक शकनात आमगेल मोक्षा आड कोणे याना ती. जाल्यार हे सादचे कसले खातीर कठीण. आतां हांगा तुमकां सांगता की हे जे देव सगळे ईश्वर गुरु आत्मे ती मूर्ती भेद विभागिने तरी तत्व म्हणटा ती. तत्वम असी. तत् तत् म्हळ्यार सहा सा आणि तत् म्हळ्यार खंयचेय जेंडरांत आसूं तो राम तो कृष्ण तो हे अशी तशी सगळी समची. आणि सा म्हळ्यार ती देवी ती शक्ती अशी सरस्वती दुर्गा सगळे शक्ती ही देवी. आणि दुसरे कले तत् म्हळ्यार तें चैतन्य तें तत्व तें आई तत्व तें गुरु तत्व तें राम तत्व तें ईश्वर तत्व तें भगवत तत्व हे सगळे तत्व हे सगळे काम एकच करतात. आणि ते आमगेल परमात्मा बऱ्या मनाचे मनुष्यान गेल्या देहांतू मनांतू ते गुरु तत्व इतले ठासून भरता. आद्य गुरु म्हळ्यार शिवगुरु म्हणटात ताका दक्षिणामूर्ती. तिगल काम अशें दिवचें सगळ्यांक दिवन पेटयता. आणि आमी म्हणटा ती आमी मोक्ष जाय म्हूण वळवळटा ती. जाल्यार सद्गुरू कल म्हणटा ती म्हाका परत परत जन्माक घाली पुन्हा पुन्हा गर्भवासी घाली म्हूण संत तुकाराम घाली म्हणल्याशिवाय. कित्याक जो पर्यंत एक तरी अज्ञानी मनुष्य ह्या दुनियेंत आसा ताका न्याय दिवका ताका वयर काडका ताजे खातीर तो पर्यंत आपणाक मोक्ष नाका. आणि दुसरे कल खातीर नाका. देवा हांव आनी तूं एक जाल्यार तुका पळोवनच आनंद म्हाका कशी मेळटलो. अगदी सिंपल सांग ना चेडवा मारी. तुकारामान प्रश्न विचारलो विठ्ठला हांव जर फाय विठ्ठलूच जाल्यार तू कितलो गोमट दिसता तुगेल वाखाणणी कशी करची हांवें तुगेल स्तुती कशी करची. त्यापेक्षा म्हाका हांगा राबून तुका नियाळच्या दी म्हळ्यार कायम तुका नियाळतो रावता. सगळ्यांत तुगेल रूप पळोवन हांव खुशीची आनंदान जगता. कितले जन्म तूं म्हाका नरकान जाल्यार पेटय जाल्यार तूं मत सांगात राब सगळं गेलकेल हांव स्वर्ग निर्माण करता आनी आनंदांत राबता. जाल्यार असले व्यवहाराक आमच्या आयचे जग कलियुगांत ही भक्ती सादची मस्त कठीण आसता. कित्याक बुवा भाजी मस्त बोकाळल्या पैशाचे इझी मनी आजकाल मस्त कडे पळयल्या हांवें बुवा भाजीन पयशे उकळोवचेच जास्त जाता. त्यामुळे खर कोणू फट्टी कोणू कळना. आणि आमी खऱ्याक पेलदिकान करतात ती. आणि जो बुवा भाजीवाला आसा ताचे मागची लागता. आणि आमकां कळना मस्त कठीण जाता. खरो संत मेळचे तर कठीण आणि मेळल्यार आमकां ते पटका की तो हो खरो असो. तर कशें आमी लेखचें की लोकेशणा आणि वित्तेशण म्हळ्यार कळ्ळें. इशणा म्हळ्यार आसक्ती आमकां प्रसिद्धी जायी आणि पयसो जायी. हाजी कोणाक इशणा म्हळ्यार ताजी आकलस आसता ती तो खर गुरु न्ही. तो खर गुरु. पण खर जरी गुरु नसलो तरी तो लोकांगेल मान हानीच भयेन कोणी आपणाक शिष्य मंडळ जम करतले तांकां तो करेक्ट ज्ञान सांगता. एक पण तशी जालें एक चोर धांवन वतना ताका पोलीस मागशी लागिले म्हूण ताल्ले सगळे मेकअपा सामान आशिल्लें. तो दाढी बिडी सगळे लावन घेवन जट हें करून एक झाडा मुळान बसलो. तर पोलिसांक कळ्ळी तो वचूलो. थोड्या वेळाने एक पाप दमलेलो गरीब मनुष्य येवन ताका शरण वचूलो. म्हाका म्हजेर अनुग्रह करी. आता हल्ल्याक सांगल्यार हांगाल बिंग बिंग फुट्टा म्हणून ताणें ताका नाम दिलें. हें नाम घे. हें नामान कळ जातलें. पळय ती थंय न्हंय आसा पळय ताका उवार जरी आयलो तरी त्या न्हंयेक ताजे नामाचें इतलें महत्व आसा की तो न्हंये उदकांत थांबून चमकून वचूंक शकतलो बेलदिकाने. म्हणालो गुरु असलो चोरू जाल्यार शिष्य उत्तम शिष्य. ताणें एको मनान नाम घेतलें आनी नामान ताजें कार्य केलें. ताका खरेंच ती सिद्धी प्राप्त जाली. एक पण खरेंच न्हंयेक उवार आयलो. उवार आयलो तावळी वचूल्यार हाकाय गुरु खंय त्या बाजू वचचें आशिल्लें. तावळी गुरून म्हळें की राब उवार राब कडेन वचच्या. कल्ल्याक तुमी म्हाका आशिर्वाद दिला न्ही की चमकून वतल यो न्ही वचच्या आमी.
आता गुरु भित्ता म्हळ्यार चोर आशिल्लो तो भित्ता जाल्यार शेवटी त्या शिष्यान सांगलें यो मगल हाल तरी. आणि तो शिष्य अशी गुरुपदा पावलो की तान्ने त्या भोळसट हाका म्हळ्यार जो चोर आशिल्लो ताका हातांत धरून ताणें पेल्टिकांत पावयले चमकून. तो बुड्ड न्ही, दोगय जाणे बुड्ड न्ही. आणि थंय वचना पडे त्या गुरूक जी उपरती जाली तो ह्या शिष्य रुपी जो गुरु असो ताका हो चोर आशिल्लो भामटो गुरु शरण वचून आणि ताणें कबूल केलें पळय मगल ही चूक जाली. सांगचे तात्पर्य केलें की आमकां कोण गुरु खरो कोण फट्टी कळना जाल्यार आमगेल कॉन्शियस करेक्ट आसता. आमी नाम इतले स्वच्छतेन घेवंका ही ताच्यान बर जावंका. अशी संत मेळ्ळ्यार ताजे वेळ निश्ठ स्थिर जावचे आनी कठीण वय की न्ही. आणि समजा आमकां ताजेर विश्वास बसलो श्रद्धा बसली ती श्रद्धा टिकचे अखेर पर्यंत तें तरी आनी कठीण. कित्याक साधन करतना मस्त डिफिकल्टीज येतात मस्त. तरी आमगेल कष्ट चुकोवंका म्हण कोण साधन घेता पळय तांगेल कष्ट चुकना ती आनी जास्ती येतात. त्यामुळे ती इच्छा आशिल्ल्यामुळे श्रद्धा डळमळता. खरें म्हळ्यार ती श्रद्धाची न्हय तो नुसतो विश्वास दवरलेलो आसता. तरी एखादी गोष्ट बरोबर जाता म्हणून ते करतात हें जाता जायना बरोबर. आणि त्या वेळी ते कठीण जाल्यार कोणाक पादसेवन भक्ती मेळ्ळी की बरो गुरु मेळ्ळो आणि तागेल सान्निध्य मेळ्ळें तागेल मार्गदर्शन मेळ्ळें तागेल सेवा करची मेळ्ळी ताणें आपणागेल टिमान तूं ताका अंतरंग भक्त म्हूण घेतलो तरी तागेल कार्य करूंक तूं नुस्तें मगल पादपूज करता पादुकांची पूजा करता बसू नाका. घरांत एक पादपूज करी पण बाकीचे सगळे तास तुवें जानांगेल सेवा करच्या घालोवंका आमगेल कार्याचो प्रचार प्रसार करचे खातीर घालोवंका ही आज्ञा करून गुरु आज्ञे प्रमाणे त्या गुरुंगेल मार्गदर्शना प्रमाणे तांगेल पावलार पाऊल घालून सतत तांगेलें म्हळ्यार हें केलें मंत्र मूलम गुरोर गुरोर वाक्यम. प्रत्येक वाक्य गुरुंगेलें मंत्र शें आसता. मंत्र म्हळ्यार केल्लें जो मंत्र जप घेतला तो मात्र मंत्र न्ही. मननेन त्रायते इति मंत्र तो मंत्र. तर मनन कोण गुरुंगेल वाक्याचे मनन चिंतन निधिध्यासन करून ताजे प्रमाणे आमी आचरण करचें ही खरी गुरुंगेल पाद सेवन. तशी लक्ष्मी असणे लक्ष्मी सेवा करता नारायणा गेली. इवन आमकां लौकीक दृश्टीन कले जाय म्हूण दिसल्यार आमी लक्ष्मी गेल प्रार्थना करता बसल्यार लक्ष्मी वश जायना जाल्यार नारायणा नांव घेता बसले सगळ्यांक सेवा केलेली आमकां जी हें मेळटा सेवा आमकां जे मेळटा प्राप्त जाता तें कितली पटीन जास्ती आसता. हांगा एक काणी सांगता आनी हांगा आमी विश्राम करुया त्या म्हळ्यार टायम जायतलो. एक महत्वाची काणी आसा. एक हो श्रीमंत मनुष्य गडगंज कल म्हणटात ताका बिलियनर ट्रिलियनर सगळे इतले पयस आसता कल करची म्हण ताका कळना. तो सगळे कडेन विमानान फिरचे हांगा ताका कितके हॉस्पिटल्स कितकी हें ते रस्ते ताणें बांदले सगळें केलें कड्डेरी तागेल वय जातलें ताणें तागेल अनुयायांक आपयलें तागेल सेवकांक आपयलें. आनी कोणेय जर म्हाका एक उत्तर दिश्यात की हें जें धन हांव मरना पडे घेवन जावंच केलो उपाय आसवे म्हूण विचारलें. तावळे एकमेकाक तोंड पळयतात तशी घेवनच जातवे हांगा कमाईल धन हांगाची व्हरता व्हरची कशी. तावळे तांतू गंमत म्हळ्यार एक इन्कम टॅक्साचो हो आशिल्लो. इन्कम टॅक्स न्ही सहलीक व्हरतात न्ही म्हळ्यार वर्ल्ड टूर्स आनी घेतात तसले एक ऑर्गनायझर कंपनी वर्ल्ड टुराची. तो म्हणालो हांव तुका सांगता कशी व्हरये धन. आनी तो देवभक्त सुद्दां आशिल्लो. तो नामधारक आशिल्लो. तो नाम म्हणून घेतालो भक्त आशिल्लो. त्या भक्तीचे त्या नामाचे स्मरण करून ताणें उपाय कर सांगले म्हळ्यार हे देवा हे राजन ताणें सांगलें हय व्हरू जाता की व्हरू जाता ताजे खातीर आपण एक सांगता तूं इतलो पंत अमेरिके वचूलो हां तरी हे रुपय तूं घेवन वचून तुज्या बँकांत कार्ड आशिल्लें तें घेवन वचून केली. ताणें सांगलें ना बा ते करन्सी थंय चलना. तावळी ते रुपय आपणें विकले म्हळ्यार बँकाक दिले आनी ताजे बदल्यान आपण डॉलर्स एक्सचेंज करून घेतले आनी डॉलर घेवन वचून ओके
त्यानंतर तू अमेरिकेन थांबून तू युरोप वचून तो म्हणाला ते डॉलर्स बीन तांथानूच हांवें युरो कलेक्ट केले ते घेवन वचुलो. तशी प्रत्येकाची करन्सी विंगड आसता. तावळतान सांगलें की तशी वयली करन्सी तू घेवका. तू जे कमायलस पळय त्या वयरी ही करन्सी खंयची चलना जाल्यार तुगेल सगळें तुका घेवन वचूं जाता. कशी तुका कर्म पुण्य कर्माचे जे फल आसत तें तू घेवन वचूं जाता. ताजे खातीर हें धन तू लुटोवंक लागतलें. जशी तू डॉलर्स घेवच्याक एक्सचेंज करून पयशे खर्चयल की हांगा तशें न्ही. ते लोक पयशेच मागनात. हांगा तन मन धनाने सेव करची. गुरुंगल सेव म्हूण लेखून पाद सेवन भक्ती आनी ताज्यान जे समाधान तुका मेळटा ते कसली अपेक्षा केल्ल्यार ते हांगा खर्च जाता समाधान. म्हळ्यार कोण कितें पळयना भायर सरलो म्हणून ताजे खातीर हावसून चाकल्या उंडे पुरे केले आनी ताका वच्चे दिवस यो सरी 4-5 दिवस पयले केलेले आयते वेळा गडबड ना आनी पुरे खावन पुसात भरतल करले. तशी आमी कल करतात आमी बरी काम करतात जाल्यार कायम अपेक्षा दवरतात. ही अपेक्षा हें जावं तें जावं चेडवाक बरें मार्क मेळची आनी कल जावं तें जावं अशी करून ते हांगा पुण्य सगळें हांगा खर्च जाता. समाधान हांगाच खर्च जाता. हें कल्ल्याचेर तरी अवलंबून आशिल्लें. तेमी तांकां निखळ समाधान कॅरी करूंक आमकां ती करन्सी मेळटा जाल्यार ती करन्सी आमी फुकट दिवन सोडतात. तशी करनासतना तो म्हणालो हे पळय देवा हें एक करी की तू आज धर न्हू कितलें तुगेलें आयुश्य वरलें तूं ताज्याने शरिराने लोकांक मदत करी पैशाची मदत कर. तू पैसेवाल आस आनी स्वतः कार्यरत जा. कोणाक मदत करच्या नुसते पैसे कोणाले दिल्ले कोणी भ्रष्टाचारान खाल्ले लाच दिली अशी न्हय. योग्य मनुष्य पळोवन योग्य ते मात्य वापरून सगळ्यांक खरेंची उपयोग जाता तसली सेवा करी. म्हळ्यार तांतल्या थांब तुका आनी अजिबात कली अपेक्षा करूं नाका. अजिबात इवन म्हाका ते व्हरचेसो ही सुद्दां अपेक्षा करूं नाका. हांगा कशी डॉलर हांव मगर तांदूळ दिता तूं डॉलर दी म्हळ्यार कोणें हांगा बार्टर सिस्टीम ना जाल्यार ह्या करन्सी तूं बार्टर सिस्टीम म्हळ्यार हांव तनाने मनान सुद्दां सेवा करता. धन तरी जाल्लेंची तर त्या प्रत्येकाची व्हॅल्यू आमकां मेळटा. ही व्हॅल्यू घेवन आमी मुखावय प्रवासाक वचुल्यार तुगेलें हें सगळें धन तुका व्हरूंक मेळटलें जशी आस तशी आनी तुगेलें आनंदान कन्वर्ट करून घे समाधानान कन्वर्ट करून घे आनी तें घेवन वच. तो भाव घेवन वच. थंय देह आसना तेमी ह्या पयशांक तुका गरज ना. थंय फक्त भाव जाय आनी ताज्यान तुका मुखार देवाला वचूं मेळटलें. जय जय रघुवीर समर्थ. तशी पादसेवन भक्ती परत आम्ही घेऊया. समर्थांनी हाजे बद्दल कल सांगल्या त्या परत वाचून घेऊया. आज तांतूल वाचनी पण ताजे जिश्ट सांगलं पादसेवन भक्ती मला कळलंय तरी हांगा मी राबया. त्या म्हळ्यार 5 मिनिट जास्तीच जाल्ली म्हाका दिसता. वेळेचे बंधन असता ते सांभाळता. तरी आयचे हे विवेचन पुष्प सगळे आम्ही त्या सद्गुरूंच्या चरणाचेर घालया आणि तागे प्रार्थना करूया. कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे. आता तरी हे पैसे कन्वर्ट करून समाधानाची करन्सी मेळूंच्या मस्त चान्स आसा. म्हळ्यार कोरोनाने सगळे लोक ग्रस्त आसती तांकां कितली जाता तितली मदत करत. तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी दयाळा. अपराधी जन चुकतच गेले तांकां माफ कर रे देवा. अपराधी जन चुकतच गेले तुझा तुझी आवरी. कठीण त्यावरी कठीण झाले कठीण त्यावरी कठीण झाले. आता न दिसे उरी दयाळा कल्याण करी. कोठे जावे काय करावे नित्य उठानो विंगड विंगड लॉकडाऊन म्हणे कल्ले जाता भरवसना. आरंभिली बोहरी बॉम्बाच्या लागली. तास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी तुझ्या रे
तयेसी नाही सरी. म्हणून कलकरी कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. तू प्रार्थना करूया रामाला श्रीरामाला काम पावतलो कृष्णांतू. आणि आनंद यात्रा अशी चालू दवरया आणि टीमभर कशी कुटुंबाबद्दल वाढतं वच श्री चरणांचेर प्रार्थना. आणि हे पुष्प तागेल्या श्रीरामा चरणांचेर दवरया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.